15 वर्सां सावन चड रोजदारीचेर आशिल्ल्या 40 ESI कामगारांची कॉन्ट्रॅक्टी तत्वाचेर नियुक्ती करतले। दिवचल तालुक्यांत लिलाव जाल्ल्या खण ब्लॉकां खातीर वेदांता वांगडा सरकार खण उदरगत आनी उत्पादन करार करतलो। तशेंच विकसीत भारत अंतर्गत मंत्र्यांचे 27 फेब्रुवारी सावन पंचायत चलो अभियान 12 मंत्री वतले वेगवेगळ्या तालुक्याच्या दौऱ्यार अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिली। शुक्रारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मुखेलमंत्र्यान हो निर्णय घेतलो। तशेंच आनीक कांय म्हत्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळात जाले। सांत जुजे दे आरियलांतल्या बेना भाट वाठारांत 18 आनी 19 तारखेच्या घडणुकांची पुराय चवकशी करून गांवांतल्या लोकां आड घातिल्ले गुन्यांव फाटीं घेवचे अशी मागणी वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान केल्या। ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो म्हणून आमदार क्रूज सिल्वान शुक्रारा मुखेलमंत्र्याक निवेदन भेटयलें। सांत जुजे दे आरियलांतल्या बेना भाट वाठारांतल्या 18 आनी 19 तारखेच्या घडणुकाची पुराय चवकशी करून गांवांतल्या लोकां आड घातिल्ले गुन्यांव जे आसा ते फाटीं घेवचे अशी मागणी वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान केल्या। खण खात्यान केल्ल्या कारवायेत नार्वे वाठारांत बेकायदेशीरपणान चलपी चिऱ्या खणीचेर धाड घातली। बेरेस्तारा सांजे वेळार देवगाळी वाठारांत ही कारवाय केली। ह्या कारवाये वेळार चिरे काडपाक लागपी मशिनरी तशेंच जनरेटर जे आशिल्ले ते जप्त केल्यात। खण खात्यान केल्ल्या कारवायेत नार्वे वाठारांत बेकायदेशीरपणान चलपी चिऱ्या खणीचेर ही धाड पडली। बेरेस्तारा सांजे वेळार ही धाड पडली। देवगाळी वाठारांत ही कारवाय केली। ह्या कारवाये वेळार चिरे काडपाक लागपी मशिनरी तशेंच जनरेटर जे आशिल्ले ते जप्त केलेले आसा। धारगळ वाठारांत धारगळ गांवांत येवपी RMC प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केलो। हो प्रकल्प बेकायदेशीर आसा अशें थळावे लोक सांगतात। पंचायतीची परवानगी ना अशें पंचायत वांगडी सांगतात। जरी हो प्रकल्प लोकांक गांवांत नाका जाल्यार ह्या प्रकल्पाक आमचोय विरोध आसा अशें पंचायत वांगडी सांगतात। ह्या प्रकल्पाक पंचायतीची परवानगी ना, लोकांक हो प्रकल्प नाका जाल्यार पंचायतीचोय विरोध आसतलो अशें पंचायत वांगडींचें म्हणणें आसा। ह्या प्रकल्पाचें काम जरी चालू आसा जाल्यार सुवातेर वचून काम बंद करतले अशें उतर पंचायत वांगड्यांनी दिलेलें आसा। मायनिंग कंपनीन सारमानस लोडिंग पॉयंटाचे शेत जमिनीचेर केल्ली अतिक्रमणां काडची आनी आमची शेतां नितळ करून दिवची अशी मागणी वाठारांतल्या शेतकाऱ्यांनी केल्या। शेतां ताब्यांत मेळची म्हणून सारमानस वाठारांतले लोक संघटीत जाल्यात। शुक्रारा ह्या लोकांनी सारमानस जेटी कडेन बसका घेतली। मायनिंग वेवसायाक लागून काबार जाल्ली आमची शेतां आमकां परतून सुपीक करून दियात अशी मागणी सारमानसच्या थळाव्यांनी केलेली आसा। मायनिंग वेवसायाक लागून मीन साचून शेतांय काबार जाल्यात। आतां तर थळाव्या कामगारांक घरा बसयल्ल्यान फुडार कसो चलोवचो असो प्रश्न थळाव्या कामगारांक पडला। निदान घर संवसार चलोवपाक आतां शेतां करचे पगर पर्याय ना अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा।
काँग्रेस पक्षान अजूनय लोकसभा वेंचणुके खातीरचो उमेदवार जाहीर करूंक ना. दक्षिण गोंय खूब व्हडलें आसा, देखून तांणी बऱ्या उमेदवाराक वेंचून काडूंक जाय अशें मत फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान परगटायलां. फातोर्डेत वचत थंय आरजी पक्षान लोकसभा वेंचणुकेच्या उमेदवाराचे पोस्टर लायिल्ले आसा. ते पोस्टर काडचे ना तर आपूण कागाळ दाखल करतलो अशी शिटकावणी ह्या वेळार विजय सरदेसायान दिल्या. कोलवा सर्कला कडल्या फातोर्डा वचपाच्या रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या नाल्याची दुरुस्ती करची अशी मागणी समाज वावुरपी मिला ग्रेस फर्नांडीस हाणें केल्या. फाटलीं 15 वर्सां जालीं ह्या नाल्यात दूशीत उदक आसा आनी प्रवास करप्यांक नाकार हात धरून थंयच्यान प्रवास करचो पडटा. हो नालो उक्तो आसा. एकादो अपघात जावन गाडी ह्या नाल्यात वचपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. सरकारान लक्ष दिवन ह्या नाल्याचें काम हातान घेवचें अशी मागणी मिला ग्रेस फर्नांडीस ह्या समाज वावुरप्यान केल्या. दाबोळे रेल्वे पुलाचेर बेरेस्तारा सांजे वेळार 7 वरांचेर भिरांकूळ अपघात घडलो. नवे वाडेचो शौकत अली पिराय 60 वर्सां हाका ट्रकाच्या फाटल्या रोदात सापडिल्ल्यान मरण आयलें. ह्या प्रकरणांत वास्को पुलिसांनी पंचनामो करून ट्रक चालका आड गुन्यांव नोंद केला. तशेंच फुडलो तपास चालू आसा. कोलवा दर्यावेळेर मेल्ल्या अवस्थेत 2.5 मीटर लांबीचे एक डॉल्फिन सापडले. एनिमल रेस्क्यूआन मेळिल्ल्या ह्या मेल्ल्या डॉल्फिनाक दर्यांतल्यान भायर काडले आनी उपरांत रिलीफ पंगडाक कळीत केले. रिलीफ पंगडाच्या दोतोरान येवन पोस्टमॉर्टम केलो. एनजीओ रिलीफ दोतोरान पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट दिल्या उपरांत रान खात्याक कळयतले अशें एनिमल रेस्क्यूअर जेफ्रिनो कार्वालो हाणें सांगलें. शिवसेनेचे खडेगाठ फुडारी महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी हांकां 87 वर्सांचेर मरण आयलें. काळजाचो आताक आयिल्ल्यान तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आशिल्ले. थंयच तांकां मरण आयलें. ताणें निमणो स्वास घेतलो. मनोहर जोशी हाणें लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणूनय पद सांबाळिल्लें. बाळासाहेब हांचे जोशी हे सामके लागचे मनीस आशिल्ले.
वेदांता लिमिटेड खण कंपनीन 165 कोटी रुपयाची थकबाकी वसूल करपाची आसा, मात तरीकूय ही थकबाकी वसूल करच्या शिवाय खण संचालनालयान ह्या कंपनीक निर्यात करपाक परवानो दिलोच कसो असो प्रश्न करीत काँग्रेसीन शुक्रारा खण संचालनालयाचेर धडक मोर्चा व्हेलो. वेदांता कंपनी सरकाराचो जावय काय कितें असोय प्रश्न काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाणें सरकाराक केलो. खणी विशीं गोंय सरकाराच्या मंत्रिमंडळान घेतिल्लो निर्णय फाटीं घेवचो ना जाल्यार कोर्टान ह्या विशीं याचिका दाखल करतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन सरकाराक दिल्या. काँग्रेस आणि आपाचे केंद्रीय फुडाराची वयल्या पावण्यार 6 राज्यांच्या सीट शेअरिंगाचेर निमणी चर्चा सुरू आशिल्ली आणि ह्या चर्चेत गोंयच्या आप पक्षाचो लेगीत आस्पाव आशिल्लो. देखून फुडल्या 2 दिसांत सीट शेअरिंगाचेर निर्णय जातलो अशें आपाचे फुडारी वाल्मिकी नायक हाणें सांगले. आमी इंडिया आघाडीचे म्हत्वाचे घटक आसात, ताका लागून ताचो निर्णय आमकां मान्य आसतलो अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. बेरेस्तारा सांजे मांडवी पुलाचेर रेंट अ कार आणि मोटरसायकली मदीं भिरांकूळ अपघात जाल्लो. मोटरसायकलीक कारीचो धपको बरोच नेटान लागिल्ल्यान मोटरसायकल चलोवपी जावेद सडेकार हो शेवटून मांडवी न्हंयत पडिल्लो. जावेदाचो सोद बेरेस्तारा सांजेच्यान सुरू आसा. उजो पालोवपी दळा सयत हेर यंत्रणा ताचो सोद घेतात, मात शुक्रारा सांजे उसरा मेरेन लेगीत ताचो सोद लागूंक नाशिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. फाटल्या कांय दिसांनी गोंयच्या वेगवेगळ्या सुवातींनी जाल्ल्या अपघातांत खुबशा लोकांनी आपलो जीव वगडायलो, जाल्यार चडशा अपघातांत तरणाट्यांक मरण आयिल्ल्याचे पुलिशेंत नोंद जाला. देखून काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरा हाणें भाजप सरकाराचेर उतरांचो फार पेटयलो. मांडवी नदीच्या पुलार जाल्ल्या रेंट अ कार आनी दुचाकी मदीं एकल्या तरणाट्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो. देखून रेंट अ कारीक स्पीड गव्हर्नर कित्याक बसयनात, सरकाराचे संबंधीत खाते आणि यंत्रणाचे कसले सेटिंग सुरू आसा काय कितें, फक्त तालावां दिवच्या परस सरकारान वाडट्या अपघातांचेर नियंत्रण दवरचें ना जाल्यार सरकाराच्या विरोधात कोर्टान वचपाची शिटकावणी काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फेरेरान दिला. गोंयांत दिसान दीस अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा. अपघात उणे जावचे म्हणून येरादारी खातें काम करता. केंद्र सरकारा कडल्यान 150 कोटी रुपयाचो निधी आयला. हो निधी 12 ब्लॅक स्पॉट सारके करपाक वापरतले अशी म्हायती पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हाणें दिल्या. रेंट अ कॅब वेवसायीक नेम पाळिनात आनी ह्यान फुडें अशा करप्यांचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन दिल्या.
गोंय सरकार बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपा खातीर कायदो हाडटलो. गोंयांत फाटल्या साबार वर्सां सावन बांदिल्लीं 25,000 परस चड बेकायदेशीर घरां आसात. आमी ती थेट मोडपाक शकना. ही घरां कायदेशीर करपा खातीर सरकार खासा कायदो हाडटलो. गोंयांत 80% परस चड बेकायदेशीर घरां गोंयकारांचीच आसात जाल्यार 20% घरां बिगर गोंयकारांची, अशें विधान पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन केलां. मडगांव नगरपालिकेंतल्या कामाच्यो फायली गायब जातात. मडगांवच्या आमदाराचो PA येवन ह्यो फायली पोतयेन भरून व्हरता असो थेट आरोप शॅडो कावन्सिलाचे निमंत्रक सावयो कुतिनो हाणें केला. मडगांव नगरपालिकेच्या कारभारात मध्यस्थी करपी आसा अशा मनशांचेर सरकारान कडक कारवाय करची अशी मागणी सावयो कुतिनोन केला. मडगांवांत फक्त कांय वेंचीक बेकायदेशीर घरांचोच सर्वे जालेलो आसा. मडगांवांत आशिल्ल्या उरिल्ल्या घरांचो सर्वे नगरपालिकेन कित्याक करूंक ना काय असोय प्रश्न सावयो कुतिनोन केला. मोपा विमानतळाक जोडपी पुलाच्या बांदकामा वेळार कॉन्क्रिटाचे सिमेंट कोसळून बेरेस्तारा राती चलत्या गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालें. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाक जिवीत हानी जावंक ना, मात गाडयेचें लुकसाण जालें. कॉन्ट्रॅक्टरान सुरक्षे विशीं कांय उपाय येवजण करूंक नाशिल्ल्यान ही घडणूक घडली. सरकारान संबंदीत प्रशासन हाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी कारीचो धनी चंदन मांद्रेकर हाणें केलेली आसा. गोवा कॅन, पेडणे ट्राफिक पुलीस आणि पेडणेच्या संत सोयरोबानाथ आंबे कॉलेज हांच्या जोडपालवान विद्यार्थ्यांक येरादारी नेमा विशीं जागृताय केली. येरादारी संबंदीत तांकां म्हायती दिली तशेंच येरादारी नेमा विशीं तांकां जाय ती जागृताय केली. ह्या वेळार गोवा कॅनाचे निमंत्रक रॉलंड मार्टीन, प्राचार्य डॉक्टर केरकार आणि हेर शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक येरादारी नेमांचे मार्गदर्शन लेगीत केलें. मया हांगासर देवूस भटवाडी वाठारांत परतून एकदां गव्या रेड्यांचो कळप लोकांक दिश्टी पडलो. दिवचल ते चोडण फेरी प्रवास करप्यांक त्या वेळार हुस्को जालो. कांय दिसां पयलींच मया तलावा कडेन एका मनशाचेर गव्या रेड्यान हल्लो केल्लो. तेन्ना थळाव्यांनी ही बाब पंचायतीच्या कानार घातिल्ली, मात तांचे कडल्यान कांयूच हालचाल जावंक ना. देखून आतां तरी रान खात्यान ह्या गव्यांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी व्यक्त केला.
सांखळे फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्यां सावन चालू आशिल्ल्या भुंयगत केबल लिंकाचे कामाक लागून उदकाची पायपलायन फुटपाचें सत्र चालूच आसा. ह्या कामाचो थेट परिणाम जो आसा तो सांखळेच्या देसाय नगर वाठारांत जाला. लोकांक उदकाच्या उणावाक तोंड दिवचें पडिल्ल्यान ताणीं ह्या वेळार तिडक उक्तायली. सांखळे फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्यां सावन चालू आशिल्ल्या भुंयगत केबलिंगेच्या कामाक लागून उदकाची पायपलायन फुटपाचें सत्र सांखळे चालूच आसा. हाचो थेट परिणाम जो आसा तो सांखळेच्या देसाय नगर वाठारांत जालो. ताका लागून लोकांक उदकाच्या उणावाक तोंड दिवचें पडटा. ताका लागून थळाव्या लोकांनी उदकाचे पिवपाचें उदक वेळार मेळनात म्हणून तिडक उक्तायली. शरद पवाराच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार ह्या पक्षाक नव्या वेंचणुकेचे चिन्ह मेळ्ळें. वेंचणूक आयोगान शरद पवाराच्या पक्षाक तुतारी वाजोवपी मनीस हें चिन्ह दिलेलें आसा. ह्या विशीं तांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलांतल्यान तांच्यांनी म्हायती मुखार हाडल्या. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरान 15 फेब्रुवारीक दिल्ल्या निर्णयात अजित पवाराच्या पंगडाक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे चिन्ह आनी घड्याळ दिल्ले. ताचे उपरांत शरद पवाराच्या पंगडात पक्षाचे नवें नांव आनी चिन्हाचे 3 पर्याय वेंचणूक आयोगाक सादर केल्ले. तातूंत कांय दिसां आदीं आयोगान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाक शरदचंद्र पवार हांचें नांव दिल्लें, मात चिन्ह बहाल करूंक नाशिल्लें. वेंचणूक आयोगान शरद पवार हांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाक तुतारी फुंकपी हो मनीस ताचें चिन्ह दिलेलें आसा. फुडल्या 3 ते 4 दिसांत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक अटक जावं येता असो भंय दिल्लीच्या एका मंत्र्यान उक्तायला. ह्या येता त्या 3 ते 4 दिसांत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां अटक जावपाची संभावना आसा. केजरीवालाचेर ईडीचो खटलो चलता, मात केजरीवालान ईडीच्या नोटिसांक आडनदर केल्या. कारण चवकशी खातीर गेलो जाल्यार ईडी अटक करपाची थेट कारवाय करपाक शकता अशें केजरीवालांचें म्हणणें आसा. दिल्लीची शिक्षण मंत्री आनी आपाची फुडारी आतिशी हाणें अशी म्हायती दिल्या. दिल्लीत काँग्रेसी बरोबर युती केली जाल्यार फुडल्या 3 ते 4 दिसांनी अरविंद केजरीवालाक अटक जावपाची शक्यता आसा असो संदेश आप पक्षाच्या फुडाऱ्यांक मेळ्ळा. ऊसाचें पीक आतां फकत साकर उत्पादनाक मर्यादीत उरूंक ना. ऊसांतल्यान इथेनॉल उत्पादन व्हड प्रमाणांत सुरू आसा. देखून बेळगांव जिल्ल्यांत ऊसाचें व्हड उत्पादन पळयल्यार फुडाराक बेळगांव इथेनॉल उत्पादनाचें केंद्र जावपाक शकता. कर्नाटक राज्य शासना कडल्यान व्यापक प्रयत्न अपेक्षीत आशिल्ल्याचें केंद्रीय राष्ट्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरीन सांगलें. बेळगांवांत ऊसाचें उत्पादन चड आसा. ऊसांतल्यान इथेनॉल उत्पादनांत अर्थवेवस्था नेटान वाडत आसा. इथेनॉल उत्पादन वाडून इथेनॉल पंप सुरू केल्यार वाहन मालकांक फक्त 60 रुपयांनी इंधन मेळटलें. देखून शेतकऱ्यांक बरो फायदोय मेळटलो. शेतकार आनी पर्यावरणाची लेगीत राखण जातली अशें केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन सांगलें. मोदी सरकाराच्या आदेशा विशीं एलन मास्क हांची सोशल मिडिया कंपनी एक्स म्हणल्यार ट्विटर हाणें नाराजी उक्तायिल्ली आसा. भारतांत कांय एक्स हँडल आडोवपाचो वा स्थगीत करपाचो आदेश सरकारान कंपनीक दिल्लो. ह्या विशीं कारवाय करपाक कंपनीन मान्यताय दिला, तरी ह्या आदेशाचेर कंपनीन नाराजी व्यक्त केला. हो आदेश मुक्त भाशणाचेर बंधनां हाडटा अशें कंपनीन म्हणलां. एक्साच्या ग्लोबल गव्हर्नमेंट अफेअर्स पंगडान ही नाराजी पोस्टा वरवीं व्यक्त केला.